रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतला। हे विशीं पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आदेश जारी केला। पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगला। मात हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केला। 9 वर्सां आदी फुटबॉल चिन्ह घेवन आरजीपी पक्ष स्थापन जालो। दीस रात कष्ट करून आणि घाम गाळून आपल्या उज्याची कीट तांच्यांनी गोंयभर पेटयल्ली। पण फाटले कांय दीस आरजीपी भितर अंतर्गत वाद सुरू आशिल्लो। मनोज आनी आमदार विरेश बोरकर हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले। फेसबुकार एकमेकांचेर जायते पोस्ट लेगीत तांच्यांनी घातले। मात निमणे ह्या वादाक बेजारून मनोजान पक्षाच्या अध्यक्ष आणि संस्थापक पदावयल्यान राजीनामो दिलो। पण विरेशान अजून मेरेन ह्या गजालीचेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना। मजगती रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन 17 मेक बसका घेवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो। पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी हे विशीं आदेश जारी केलो। पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांणी सांगले। पूण आरजीपीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉक समितींनी पक्षात सुरू आशिल्ल्या वादाचेर चर्चा करपा खातीर वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेची मागणी केली। ते उपरांत 17 मेक जाल्ले सीईसीच्या बसकेत सगळे गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो। हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।